चवथीची तयारी व्हडा उमेदीन आनी नेटान सुरू जाल्या। चवथीच्या परबेंतले खाशेलपण म्हळ्यार गणपतीच्या मकरा वयर सैमान नटिल्ली माटोळी। माटोळी सजोवपा खातीर कितें कितें जाय, लोक त्या रानान वचून कशें सोदून हाडटात, ह्या विशीं म्हायती दिवपी आमचो खबराकार गौरेश सतरकाराचो हो खासा रिपोर्ट। चवथीची परब आनी सैम हांच्या मदीं अतूट अशें नातें आसा। श्रावणान फुलपी ह्या सैमाचें अस्तित्व म्हळ्यार चवथीच्या परबे वेळार गोंयच्या घराघरांत सजपी माटोळी। ही माटोळी रंगीन पानां, फुलां आनी रानान जावपी तरेकवार फळांनी सजयतात। माटोळे खातीर नेमकें कितें जाय, कसली फळां पानां जाय, रानांत भोंवून तें कशें सोदचें हें गांवांतल्या जाणकार लोकांक बेस बरें खबर आसा। नेत्रावळी अभयारण्या लागसर तुडव ह्या गांवांत रावपी भारती वेळीप आनी संतोष वेळीप आपल्या गणेश माटोळेक रानांत मेळपी फुलां आनी फळां सोदून हाडटात। हो पयलीं आमकां मेळ्ळो आसा कात्रो, जो माटोळेक यूज जाता, पूण हेजो मेडिसिनली उपयोग आसा। सो म्हाका एक सांगा, हेजो मेडिसीन वखदां लागून कितें उपयोग आहा? वखदां लागून म्हणल्यार ते हांकां जंतू दंत जाता पळय, ते दंतां बरें पडटा। बारीक भुरग्यांक ती साल काडून घालप, हेजे झाडाची साल काडून घालप। हे पळयात, एक हळडुळे अशी फळ, हे फळाक कितें म्हणटा? आमी कांद्याची फळां म्हणटा गांवठी पद्दतीन। आमी ती माटोळी बांदता फळां, आनी तेजी पानां आसता न्ही, आनी ती भाजी करता, वखदां भाजी बरी ती। आनी जे तेजे मूळ आसता, एक 2-3 किलाचे कांदो आसता मुळाचे, ते आमी कणगां रोयता, किरक्या रोयता, ते उनी हें करता उस्तता न्हू, ते मागीर भाजी करून ते घालप। हे माटोळेक बांदपाक? बांदता। म्हाका सांगात की हे झाडाक कितें म्हणटा तुमी हांगा? आमी ताका गांवठी गोल्डन म्हणटात। ओके, आनी हे माटोळे बांदता? बांदता, फळ बांदता। माटोळे खातीर वापरिल्ल्या दर एका पानां आनी फळांत वखदी गुणधर्म आसता। अशा वनस्पती पासून तयार केल्ल्या वखदांचो हार्ट अटॅक, डायबिटीज, कॅन्सर, दमो ह्या सारक्या गंभीर दुयेंसांचेर आयुर्वेदीक उपचार करतात। देखून चवथीच्या माटोळेक आयुर्वेदीक आनी वखदी वनस्पतींचो सांठो आसा। चवथीच्या निमतान माटोळेचें म्हत्व पटोवन दिवपी हे पारंपारीक गिन्यान घराघरांनी आदल्या पिळगे कडल्यान फुडल्या पिळगे मेरेन पावत आसता। सांगेच्यान गौरीश सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। चवथीच्या उत्सवान पुराय गोंय घुमट आरतींचो ताल भोगता। तिचो गोंयची संस्कृताय आनी दायज, गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर आनी तरणाट्या पिळगेक प्रेरीत करपा खातीर कळंगूटच्या वठारी देवस्थान समितीन पयलेच फावट ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें। पळयात ह्या घुमट आरतींची खिणचित्रां। चवथ सामकी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या वेगवेगळ्या चित्रशाळांनी गणपतीच्या मुर्तींक रंग दिवपाच्या कामाक निटायला। मुर्तीकार राती जागून हें काम करताना दिश्टी पडटात। दिवचल म्हालांतल्या कारापूरचे सज्जन गांवकार हांच्या चित्रशाळेंतल्या मुर्त्यांक रंगोवपाक तांकां ताची घरकान्न आनी भुरगीं मदत करताना दिश्टी पडटात। चवथीच्या उत्सवान पुराय गोंय घुमट आरतीचो ताल भोगता। ती गोंयची संस्कृताय आनी दायज,
गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर आनी तरणाट्या पिळगेक प्रेरीत करपा खातीर कळंगूटच्या वठारी देवस्थान समितीन पयलेच फावट ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें.